एमजीन 2-3 सीटो जिखप हो एमजीचो पराभव न्ही म्हणून ताणें 13 कॉन्टेस्ट करू नाल्यार 17 कॉन्टेस्ट करू 2 जिखले 3 जिखले पराभव न्ही ह्या निष्कर्शाचे पावले आमी सगळे। ही पार्टी जी आसा ती ढवळीकर बंधूंची खाजगी मालमत्ता जाल्या आनी हेचो आमी फाटल्या 20 वर्सां वेळोवेळार ताचो प्रत्यय आयिल्लो आसा। पांडुरंग रावत आसत, रमाकांत खलप आसत, लहू मामलेदार आसत, सगळ्यांक ह्या पार्टींतल्यान भायर काडला। हुश घालून कांय जाणांक भायर काडला, कांय जाणांक बाउन्सर वापरून भायर काडलेले आसा। ही पार्टी ही बहुजनांची उरोग ना, ही खाजगी मालमत्ता जाल्ली आसा पार्टी। तेकाच लागून ह्या पार्टी कडेन आयज मोठ्या संख्येन जे आमी म्हणपाक जाय आशिल्ले की जशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन आसा, वोट शेअर आसा, त्यांच्या कडेन लोक आसा, आयज तरणाटे भुरगे आसा, हे कसलेच गजाली एमजीपी मदीं ना। एमजीपी मदीं दीपक ढवळीकर, सुदीन ढवळीकर जे ठरयतात तेच जाता। जे कोण विरोध करतात तांकां समितींतल्यान आनी पक्षांतल्यान भायर काडटात। पण एक गजाल तुका दिसता की एमजीचो पराभव ही गजाल आमी खूब दीस जाले आयकलीच ना। कितलीशी इलेक्शन जाली, 2 सीटो जिखल्यार आमी म्हणटात की सुदीन बाब इज किंग ऑर किंगमेकर, 3 सीटो जिखल्यार ते म्हणटात की प्रचंड बरी गजाल जाली, 4-5 सीटो जर जिखिल्ली जाल्यार आमी म्हणटा आशिल्ले स्पेक्टेक्युलर प्रदर्शन म्हणून। सो तुका एक गजाल दिसता की सबकॉन्शियसली सगळे जाण की एमजीन एक 2-3 सीटो जिखप हो पराभव न्ही, हे तांचे जैत हे धरून चलता आमी। तो मुळातच प्रमोद पळय आता मुळातच तो 12 जागे लढयता, केन्ना केन्ना 10 जागे लढयता। ताका खबर आहा, आमकां खबर, सगळ्यांक खबर आहा की 40 जाग्याच्या असेंब्ली मदीं 21 जागा असल्यार सरकार करूंक मेळटा। बहुमताचो आंकडो 21 आसा। हे खबर आसूनय हो मोगो पक्ष 10 जागे 12 जागे इतकेच लढयता, तातूंतले 3-4 जागे हाडटा आनी आपूण किंग मेकर जाता। आमी मानून घेतला की लोकांनी ते मानून घेतले। लोकांनी ते मानून घेतले। फायनल